Made issue, and the opposition will try and make a campaign on this Made issue. Will that have an impact on the election? सी मादे इश्यू आयसून स्टार्ट जावंक ना हो गेली 10 वर्सां जाली मादे इश्यू चालू आहा आनी म्हाका अशें दिसता की ऑपोजिशन इन्स्टेड ऑफ वर्किंग टुगेदर विथ द गव्हर्मेंट दे आर ओनली वॉन्टिंग टू मेक इश्यूज आनी जेन्ना आमी ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणून सगल्यांक आपयल्ले हेच लोक आमच्या वांगडा येवंक ना मदय पळोवपाक तेणी पळोवंकूच ना कितें जालां तें थिंगा कर्नाटकान काम चालू केल्ले गेली 8 वर्सां पयलीं आमचं सरकार येवचे पयलींसून काम चालू आहा 10 वर्सां जालीं ताका तेन्ना दोशी वाटेन आमचो सरकार नासलो But Michael, now कर्नाटका वॉन्ट्स दॅट वॉटर फ्रॉम अस दे हॅड स्टार्टेड वर्क इलिगली मॅटर इज सब ज्युडिस स्टील नाव एवॉर्ड जालो हांव मानता जो ट्रिब्युनलाचो हे आहले डिसिजन आहले तेजो अवॉर्ड जाला बट सुप्रीम कोर्ट इज स्टील हियरिंग दॅट अवॉर्ड अँड आय एम कॉन्फिडंट दॅट गोवा विल गेट जस्टीस इन मदर इश्यू Karnataka government is BJP, central government is BJP, Goa government is BJP. So why this injustice to Goa? राईट नाव CM is saying आमची आवय ती माय म्हणटा तो आमची ना there is no injustice. Water is flowing. We have to see that the diversion does not take place, which they have planned and they have done work also. उदक अजूनही फ्लो जावंक ना उदक फ्लो जावंक ना ताका बंदारा आहा येतलोलो आहा बंद आहा उदक we should see that no water flows from Madurai to the other side.